80% गोंयकारांक जॉब दितले उद्देगांक सवलत दिवंक सरकार तयार, पूण गोंयकारांकूच सेक्युअर्ड जॉब म्हूण प्रायव्हेट सोडून सरकारी जॉब सोदतात। जॉबाक स्किल्ड गोंयकार मेळना जाल्यार सरकार एका मर्यादे फुडें उद्देगांक सक्ती करूंक शकना म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पश्ट केलें। मायनिंग ड्रायव्हर, ट्रॉलर कामगार, सेक्युरिटी गार्ड, हॉटेल स्टाफ असली कितलींशींच कामां खंय जाय तितले गोंयकार मेळना म्हूण भायले येवन करतात। आता इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाच्यो जवळ 6 काय 7 स्किमी फायनल स्टेजीक आसा। केन्ना तरी क्रिसमसाच्या न्यू इयरा पयलीं तरी ह्यो नोटिफाय जातल्यो। तातूंत एक कंडिशन घाला की 80% असल्यार तुका बेनिफीट मेळटलो म्हणून गोंयकार, आनी मागीर 60% पर्यंत सकयल आयलो तितलो रेड्युसींग मेळटलो। 60%च्या सकयल आसा जाल्यार मेळचो ना। आयटीनूय तेंच कंडिशन आहा, मिनिमम 60% जाय। पण प्रायव्हेट सॅक्टरान सेक्युरिटी कमी आसता, ऑब्वियसली पगारूय मातसो कमी आसता, त्यामुळे प्रायव्हेट सॅक्टराक आमच्या भुरग्याक काम करपाची इच्छा नासता। ही बऱ्याच जाग्यार जॉब अवेलेबिलिटी आसा, पण इदर स्कील ना। ज्या स्कील आसा थंय थोडेशे कश्ट चड घेवपाची तयारी ना। गव्हर्मेंट सर्वंट जावपाक किंवा सरकारी नोकरी दी म्हणून सांगपाक येणारी संख्या डोंट इंटरप्रीट इट एज अ रियल टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज फॉर सेक्युअर्ड जॉब। हाउ लॉंग विल इट टेक यू? कित्याक एक फावटी तुवें अनाउन्स केल्लें की अनएम्प्लॉयड युथांक कितें हें दिता म्हूण, हें दितलें म्हूण, ग्रांट्स दितलें म्हूण। हाउ लॉंग विल इट टेक यू? बिकॉज दीस मेकॅनिझम हॅज टू बी इन प्लेस। जो आसा पळय रिकमेंड करशी धर तूं जाल्यार भुरगो कामाक वचना, कारण ताका ती नोकरी नाका आसता, ताका सरकारी नोकरी जाय आसता। सालसेतांतलो भुरगो पुलीस कॉन्स्टेबलाक एप्लाय करिना, आय वॉन्ट देम टू एप्लाय, कितें प्रॉब्लेम जाता सांगता। 70च्या पयलींच्या सिलेक्शनान ह्या दिसांनी विश्वजीत राणे आसता, कारण ताजे 190 काय कितें तरी भुरगे भरले। तुज्या सालसेतचे म्हाका दिसता हार्डली कितें तरी 30 काय 40 आहा। एकूय कॅथलीक भुरगो फुडें येना। तूं कर तांकां मोटिवेट, राव कर मोटिवेट, फुडलें एप्लिकेशन कर म्हणून सांग। ओन्ली दे शूड बी फिजिकली फिटींग, दे वील बी टेकन, आय एश्योर यू। तूं दित म्हणटा जाल्यार विल टेस्ट इट। आय नो वी हॅव गिवन एप्लिकेशन्स बिफोर, आनी आमकां दिलो ना, आमकां कन्सिडर केलें ना। आय हॅव इवन सेंड रिकमेंडेशन्स लास्ट टायम, आमकां केलें ना। आय एम ब्रिंग इट ऑन रेकॉर्ड इन द हाऊस बिकॉज तुका हांवें आयज सांगलें, तूं म्हाका लिस्ट तयार कर आनी म्हजे कडेन धाड। आय एम नॉट एश्योरिंग यू दॅट 100% आउट ऑफ दॅट लिस्ट वील हॅपन, बट आय वील डेफिनेटली सी टू इट दॅट जॉग्राफिकल employment also happens. It has to happen in all the places, not only in the police, because this what happens. Amge log tinga tax pari kota hai, amge log tinga ek hota hai. It has to happen everywhere, not only in the police. आता पळोवया गोंयच्यो कांय सरभोंवतणच्यो खबरो। मडगावच्या गोमंत कला असोसिएशन आणि रवींद्र भवन मडगावा गोमंत कला युवा महोत्सवाचे आयोजन केला। 17 ते 19 डिसेंबर हो महोत्सव जातलो। 17 ते 19 डिसेंबर जातली, जी आम्ही गोमंत कला असोसिएशन या संस्थेच्या जोड पालवान आम्ही घडवून हाडटात। गोमंत कला असोसिएशन ही 40 वर्षांची संस्था, या संस्थेक 40 वर्ष जातात। सांस्कृतिक मळाचेर या संस्थेचे काम मोठे आसा। मडगांवची एक नावाजती संस्था आणि सांस्कृतिक मळाचेर वेगवेगळ्यो सर्ती आयोजित करून, वेगवेगळे परिसंवाद आयोजित करून या संस्थेन आपल्याला एक स्वतःची नामना संपूर्ण गोंया भितर जोडिल्ली आसा। ह्या संस्थेच्या पालवान आम्ही ही 17 ते 19 डिसेंबर अशी ही 2-3 दिसाची ही सर्त आम्ही आयोजित करतले। पर्रा पंचायतीन स्वतःची वेबसायट लॉन्च केल्या। आता पर्राकारांक इन्कम सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट असल्या गजालींक पंचायतीन फावटी मारपाची गरज ना। कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन वेबसायट लॉन्च केली। So many schemes are there of the government. Banks are there to finance you. And for our people of Parra, we will help. We will see that Parra becomes plastic free. Very soon that law will come. Law ha to, but implementation जावपाचे हा अंडर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन। We will start giving fines to every shop. हिंगा आतां शॉपां जी हा ती प्लास्टिक दितात, समथे वस्तू घातले भितर प्लास्टिक, हे प्लास्टिक बंद जावपाक जाय। दिस क्रिएट्स द बिगेस्ट garbage. We in Parra, we are trying to be a model village for others to follow in everything.
be it in cleanliness terms. This is one more feather in our cap. So we have to be proud. Even if your street light is not working, just go there. Every day my staff will check. पाय आगोस्तीन फर्नांडिसाच्या 146व्या जयंती निमतान 5 तियात्रिस्तांचो तियात्र अकादमीन भोवमान केलो. कार्यावळ मडगांवा रवींद्र भवनान जाली. ब्यूरो रिपोर्ट प्रूडेंट. गिव एक कमर्शियल ब्रेक.